सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्याची मिसाची भेटीन ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून कायतान नाजारियो पेरेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता म्हजो बापूय ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी ताका सगळ्या वायटांतलो निवारूंक ताचे पासत आमी सगळीं मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता आयज मोरनाचे मिस झेवियर वाज हाचे पासत जो कालच्या दिसाक सोंपून गेला. देवान ताका सर्गीच्या राज्यान सूख फावो करूंक आनी ताच्या गोराब्याक फावो तितली बुजवण दिवंक हे भेटेन आमी केरीत भाशेन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात मार्ता मिस्किता, जोकी डिसुजा आनी केविन फेर्नांडीस तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. नेथन रॉड्रिगीस हो बोगमाळो गांवचो भुरगो बरो ना आनी ताची सर्जरी केल्ली आसा ताचेय पासत मागुया आनी सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत आमी खतखत्यान मागुया देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावन. जीं कोण ह्या दिसांनी त्रासांत आसात जावं बुट्टेक लागून वो हेर कारणाक लागून गोंयांत तशेंच आख्ख्या संवसारभर जायते कडेन बुट्टी येयल्ली आसा आनी जायतो लोक उदकान बुचकुळ्ळलो आसा तांचीं घरां मोडलेलीं आसात. ह्या सगळ्या लोकां पासत मागुया देवान आमकां ह्या सगळ्या वायटांतली निवारूंक आनी आमी मनशांनी जें कितें निसंटन करून पाड घालीत आसा तें बंद करूंक आमकांय सगळ्यांक करपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. बाबा भयणीनो आज पवित्र सभा खेरीत भाशेन बागियोंत रुदोल्फ आक्वाविवा आनी ताचे सांगात्यांचो उगडास करता. आमी जाणावता आमी तांकां कुंकोळीचे मारतीर म्हणटा. हे मारतीर जेजू खातीर आपले बरे कोरन्यान ते फांकवले आनी बरे कोरन्या खातीर आपूण ते मरून गेले. संवसारांत जियेतना बऱ्यो वस्तू आमी करूंक आनी सुर्गीच्या राज्या खातीर सुर्यापोरी आमच्या बऱ्या कोरन्यांतल्यान आमी फांकूंक जाय म्हणची स्वास आमकां सांगता. तर आमी दर दिसा आमच्या जिवितांत बऱ्यो बऱ्यो वस्तू जेजू खातीर आनी ताच्या राज्या खातीर करूंक वावरूंक ह्या मिसान खतखत्यांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची तूक धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता मनात चिंतून तोंडात विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच्या बरमरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोक्षे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण रातून मागता सूर पुदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया सूर पुदवेदार आनी भोव दोयार देवा रुदोल्फ आक्वाविवान ताच्या सांगात्या रॉक्साक्षणाक आपल्या कोश्टा व्हडव्हड्यांचेर जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली तांच्या जैताचो दीस समोरुमतना उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता आमी दुस्मानाच्या फासांचेर आनी ताळण्याचेर मोरो पुर्यान जैतिबून जावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता ससनाच्या ससनांक सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप मोजेस आपलो तोंबू पेण्या भायर काडून व्हरो आनी पेण्या थावन मातसो पयस उबो करी ताका ताणें जमातीचो तोंबू म्हूण नांव दवरलें कोणाक तर सर्वेस्परा लागीं कितें विचारपाचें आसलें ताणें पेण्या भायर त्या जमातीच्या तोंबूशीन वचूंक जाय आसलें मोजेस त्या तोंबूंत वचूंक भायर सरतालो तेन्ना सगळीं परजां उबी रावतालीं आनी तो तोंबूंत वचो पर्यान दर एकलो मनीस आपल्या तोंबूच्या दारार रावून मोजेसाक पळयतालो मोजेस तोंबूंत भितर सरतच कुपाचो खांबो देंवतालो आनी तोंबूच्या दाराशी रावतालो आनी सर्वेस्पोर मोजेसा कडेन उलयतालो दारार थारलेलो खांबो पळयल्या उपरांत सगळो लोक उबो रावतालो आनी आपल्या तोंबूच्या दारार रावून सरपडटालो एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन उलयता तसो सर्वेस्पोर मोजेसा कडेन तोंडातोंडी उलयतालो मोजेस पेण्यांत पोतून वेतालो तेन्ना ताचो सेवक जोसुए एक तारुण मनीस नूनाचो पूत तोंबू सोडून पयस सरो नासलो सिनाय दोंगरार चोडून मोजेसान सर्वेस्पराक उलो मारलो ताच्या फुड्यांतल्यान वचून सर्वेस्परान म्हणलें सर्वेस्पोर दोयाल मोवाल काळजाचो देव तो रोकडोच रागार जायना पूण भोव दुलोब आनी विस्वाशी हजारांक तो आपलें बोलेपण दाखयता चुकी अपराध आनी पातक बक्षिता तरूय तांकां खास लाय नासतना दवरिना बापायच्या पातकांक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक तिसरे आनी चवथे पिडकेक लेगून तो खास लायता आनी रोकडोच जमनीर साश्टांगी पडून मोजेसान देवाक भोजलो ताणें म्हणलें दोनया हांव तुका खरेंच मानवलां जाल्यार म्हजो दोनी आमच्या सांगाता येवचो म्हूण मागता हो लोक निबोर मानीचो खरें पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे कांय जेवी खायनासतना ना म्हूण कांयच पियेनासतना मोजेस थंय सर्वेस्परा बोगलेक 40 दीस आनी 40 राती रावलो ताणें फातरींचेर कराराचीं उतरां बरोवन काडलीं म्हणजे 10 आज्ञा देवाचें उतर आमचो जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो सगळोच माये मोगाचो पोतून म्हणुया सर्वेस्पोर कोनवालो सगळोच माये मोगाचो सर्वेस्पोराचीं कर्तुत्वां न्याय नितीचीं जुलूम भोगतल्यांक तो नीत करून दिता मोजेसाक ताणें आपल्यो येवजण्यो उक्त्यो करून दाखयल्यो
इस्रायेलाच्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार आपली विजमितां फांकयलीं. जबाब: सर्वेस्पोर कोनवालो सगलोच माये मोगाचो. सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून पेटना. ताचें काळीज काकलुतीचो थेवो. ताचो क्रोध सदां उत्ता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. जबाब: सर्वेस्पोर कोनवालो सगलोच माये मोगाचो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. प्रितुमे परस सोर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती कोतल्या थंय ताचो मोग. जबाब: सर्वेस्पोर कोनवालो सगलोच माये मोगाचो. उदेंत आनी ओस्तोम जितल्यो एकामेकाक पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोनवालायेन वागयता तसोच सर्वेस्पोर आपली भोक्ती कोतेल्यांची दया कोत्ता. जबाब: सर्वेस्पोर कोनवालो सगलोच माये मोगाचो. उद्गार. देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी. जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. मातेवा परमणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकांक धाडटूच जेसू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सोशी येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेराच्या वेपारीची समजोडी आमकां दी. ताणें परती पाडून तांकां सांगलें, बरें बी वोमता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाची भुरगीं. नेर नुस्त्याची भुरगीं. नेर वोंपलो तो दुस्मान देंवचार. लुवणेचो काळ संवसाराचो शेवट. लुवणी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशें संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कोरण्यो करतल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. तुय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत लायतलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राशान सुर्या वरी पुरजोळटलीं. आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें. जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाळ बाबा भयणीनो, काय बरीं जेजूची उतरां आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें. जायते फावटी आमी आयकता पूण आमचे कान आमी बेरे करता. एका कानान आयकता, दुसऱ्या कानान आमी भायर उडयता आनी अशेंच आमचें धोरण जाता. जायते फावटी देव आमचे सगळे तरेकवार वस्तू वरवीं उलयता, घडण्यां वरवीं उलयता, तरेकवार कर्तुबां वरवीं आमचे सगळे तो आपली जाणणी करता. आमी मनशां जायते फावटी देवाक ओळखूंक आनी जायते फावटी ताच्यो वस्तू ज्यो आमचे सगळे तो मांडण्यो
दीस रात करता त्यो नियाळूंक आमकां वेळ आसना. आमी हें देवाचें उतर 2 दिसाक पाजलेली तरवारी सारकी आमचे मुखार येता. आज जेजू काय बरी वपारेची समजुणी आमकां दिता. नेर म्हणटा सैतान दीस रात आमचे सवे ओपूंक सोदता. ताच्यो वायट करण्यो, वंदावण्यो, वायट वस्तू, लोंच दिवप, हेर सगळें संवसारान आसा तितलें आमकां बरें दिसता, जगजगता. आमकां तें अंतरेकता, आमकां तें अंतरेकून दिसता. आनी आमी ताका अंतरेकता तेन्ना आमी अदीक आनी अदीक तें आमकां इतलें ओडून व्हरता की आमी ताचे सगळे वस्तूंक गूल जाता आनी आमचें जिवीत नरकांत उडोवंक आमी फुडें सरता. म्हणटकूच उजवाडाची भुरगीं आमी बऱ्यो करण्यो करूंक दीस रात देवाचें उत्तर आमकां जागयता, आमकां आलयता, आमचें जिवीत न्हवसरूंक आमकां दिसपटी वावुरता. हें देवाचें उतर जेजू आपल्या प्रवचनान जेन्ना शिसांक सांगता तेन्ना जीस तें समजनात. आमी ह्या दिसांनी बाबा भयणां आमची बाबा भयणां वोंपतात. जायतीं आमची बाबा भयणां कोश्टवतात कित्याक तांची शेतां बुडल्यात. जाणीं वोंपलें तें सगळें व्हांवोन गेलें, सगळें निसणटणाक पावलें. जाणें वोंपलां ताचो बरे तरेन परामोस करूंक दीस रात ती माडी आपल्या शेतान वचून पळयतात. हें जावन आसा एका शेतकामच्याचो वाव. आमकां देव दिसपटी आमचें जिवीत कशे तरेन बऱ्या मार्गार हाडूंक, कशे तरेन आमचें जिवीत सुदारूंक, कशे तरेन जिवीत आमचें देवाच्या राज्याचे वाटेन आमी धोरण धरूंक आमकां देवाचें उतर जागयता. आमी ह्या आमच्या जिवितांत जायते पावटी नीर वोंपता. सैतान येता आमकां ताळणींत घालता, सैतान येता आमकां संवसारी वस्तू दिता. कशे तरेन करी आमी ताचो फुडाकार करता. देवाचें उतर जेन्ना आमी वाचता तेन्ना आमकां सगळी शक्तीन हें देवाचें उतर भरता. पवित्र आत्मा बावतिस्मा वरवीं जो आमकां दिला तो अखंड आमच्या जिवितांत आमी जिवंक गरज. पवित्र आत्मेची देणी आमकां सगळें सोत उगडापें करता, आमकां जाणवाय दिता, आमकां सगळें काळजीदारपणान भरता. आमी हें देवाचें उतर वाचूंक, देवाच्या उतराचेर नियाळूंक, आमकां दिल्ले गूण बरे तरेन दुसऱ्यांचे सेवेक आमी वापरूंक. जायते पावटी एकठांय करून नेर उज्यांत उडयतात आनी लासतात ते भाशेन आमच्यो बऱ्यो करण्यो आमी आमचेच वस्तूंक त्यो भायर उडयता. वायट वस्तू आसात त्यो आमी आपणायता. आमी आज किरीत भाशेन मान्यवंत रुदोल्फ आक्वाविवा आनी ताच्या सांगात्यांची आमी उगडास करता. ताणें आपल्या जिवितांत जेजू खातीर ते फुडें सरले. आपल्या सांगात्याक घेवन कुंकळच्या गांवांत ते गेले. नको आसलें तांकां कितें आसलें तें, पूण देवाचें उतर परगटूंक, देवाक गोवाय जावंक आनी साक्षी दिवंक थंय गेले तेन्ना तांकां मारतीर कशे जिवेशी मारले. आज ह्या भाग्यवंतांचो आमी उगडास करता. बरे मनीस कशे बरे देखीन ते जेले. आमच्या जिवितांत देव आमकां देवाच्या उतरा वरवीं बरी देख आमकां दिवंक दर दिसाक आमकां जागृत करता. ही जागृताय आमी आपणावया. आमच्या जिवितांत बरें आसा तें करूंक वावुरतना दुसऱ्यांची सेवा आमी करुया. दुसऱ्यांक गरजेवंतांक आदार दिवंक आमी पावुया. जायते पावटी आमच्यो वायट वस्तू वंदावण्यो दोमावंक आमी पवित्र आत्म्याची शक्ती मागुया. आमच्या जिवितांत वायट करण्यो जातात तेन्ना तांकां अदीक आनी अदीक आमी चिकटून रावचे बदलेक आमचें एक बरें संदानाचो साक्रामेंत आसा. कुमसार जावन आमचें जिवीत न्हवसरुया. इतलेंच न्हय बाबा भयणीनो, देव आमकां आपयता जाल्यार ताची वाट आमी धरुया. देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी वावरुया. तेन्नाच की आयच्या उद्गारान आमी म्हणलां, बी देवाचें उतर जेजू तो वोंपी, जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. हें सासणाचें जिवीत जोडूंक आमी आमकां कृपा मागुया. आनी सोंपलेल्या आमच्या बाबाक झेवियराक सासणाचो विसव दी म्हूण ताचे खातीर मागुया.
म्हज्या बाबा भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पुदविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना खाली मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कोर. रुदॉल्फ आक्वा विवा आनी ताच्या आनी ताच्या सांगातेक तुज्या भक्तांचे तुज्या मोगान इतले लासताले की ह्या मोगाच्या बोडान तांणी आपल्या कुडीच्या सगळ्या व्हडव्हड्यांचेर जैत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागतांव. आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सूर कार्यां सोत आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रुदॉल्फ आक्वा विवा आनी ताच्या सांगाते रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारून तुजे विचित्र पदवी दाखयली. हे पुरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं बोट करताय आनी अशें तांचे अस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेन परजोड आयताय. देखून सुर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. स्वर्ग आनी संसार बला तुज्या वैभवान उंचुर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उंचुर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन खोश मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेने हें म्हज्या उगडासा करात. Babartaco gut porgotuja. Tuccia corsani conosci buona tu nella sole soia. Sosarascia sonora amci. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
सर्वेस्परा तुज्या चाकऱ्या झेविराची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण व्हेलो, जसो पुवी स्नाना वरवीं शिशू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगात तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर त्याची सुबोरवी त्याची सुसांगाथा त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोद्वेदार बाबा सर्वोंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. बोरी मनशा उसवाडाच्यो कुरण्यो करून सूर्या आपल्या जिविताचेर फांकोवंक सुर्गीच्या राजाक दीस रात वावरूंक ती आपलें जिवीत खर्चितात. आमचे जिवितान हेच करूंक जेजून आमकां मागणें शिकयलां आनी ह्या मागण्यांतल्यान ताचे राज आमचे मदें येवंक आमी प्रार्थना करता. तर हेंच मनान धरून खतखत्यान जेजून शिकयलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालीम पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडये एक घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकाना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमीन. आमीन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुझ्या बाग्यूंत रोख साक्षांक तुजे सेवेत विस्वाशी आनी कुश्टा मरणांत जैतिवोन तुवें केले. आमी सेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसान दिसाच्या आत्मीक झुजान गोट आनी जैतिवंत कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. फाल्यां आमची पयली कोमी हांव घेतात त्या भुरग्यांचो खुमसार आसतले, तांचे खातीर कितें भाशेन तुमी प्रार्थना करचें म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद बरे मनीस बरी गोवाय दिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देव बाबाचे, देव पुत्राचे, देव इस्वी संताचे कृपेचे बेसा. तुजो हात आमच्या माथ्यार, जोशी कुरपा सोर्गार थावन, जोरूय पयस आसलोय तूं आसतना आमी ल्हान. डॅडी कितले तुवें काडले गोश्ट, कांयच फाल्त करूंक ना कसली वस्त. आपणाकूच एक सुरो केलो आमचे पासोन. तुवें आमच्या पोटाची मारूंक भूक, सगले तोरेचे सोंसलें दूख. आसो पर्यान वावुरतेली दिवंक तुका आसूं. डॅडी 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 म्हजो, हिरो 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 म्हजो, विसरूंक नजो मोग तुजो. हिरो हिरो डॅडी म्हजो, डॅडी 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 म्हजो, हिरो 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 म्हजो, विसरूंक नजो मोग तुजो. हिरो हिरो डॅडी म्हजो. ओगेपणी सगले करताय, निस्वार्थी जिवीत तुझे
तोकडाय लेगीत सोदिनाय डॅडी कितले आमी करीतो तुजे सॅक्रिफीस करूंक जायना सोड तुका मागता मोरी भलायकी समज काय तूंच आमची खरी गिरेस्काय मागीर मेळों तुजे असलो पाय तूं आमच्या जिविताचो हिरो वर्तताय डॅडी 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 म्हजो हिरो 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 म्हजो विसरूंक नजो मोग तुजो हिरो हिरो डॅडी म्हजो डॅडी 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 म्हजो हिरो 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 म्हजो विसरूंक नजो मोग तुजो हिरो हिरो डॅडी म्हजो डॅडी 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 म्हजो हिरो 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 म्हजो विसरूंक नजो मोग तुजो हिरो हिरो डॅडी म्हजो डॅडी 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 म्हजो हिरो 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 म्हजो विसरूंक नजो मोग तुजो हिरो हिरो डॅडी